मांद्रे मतदारसंघाचो आदलो आमदार काँग्रेस सोडून भाजपान गेल्ल्यान आता पोटवेंचणूक जावपाची आसा। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या मांद्रे मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी गोंय आनी केंद्रांतल्या भाजप सरकारान लोकांचेर हाडिल्ली वायट परिस्थिती आनी सरकारान लोकांच्या विरोधान घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दिवपा खातीर मांद्रे मतदारसंघात मंगळारच्यान प्रचार करपा खातीर सुरवात केल्या। तेरेखोलच्यान काँग्रेसीच्या ह्या प्रचाराक मांद्रे मतदारसंघातल्या काँग्रेसीच्या उमेदवारांचो आस्पाव आसलो। सेनेटरी चर्च आमची ट्यूजडे आनी सेलिब्रेशन आमी ट्यूजडे करता। तशेंच आमचे हिरवे गुरुजी हिंगासून आमी सेलिब्रेशन करता। दोगांयचो आमकां ब्लेसिंग शुअर आसतलें आनी काँग्रेस पक्षाचो आयज पयलो स्टार्टींग आमी पॉयंट तेरेखोलच्यान करता आनी म्हणटी आसता तेरेखोल लीड ती आमी सदांच लीड आनी तेरेखोल लीड दिवपाक आमी 100% 90% न्हू 100% वावरतले आनी 100% लीड घेवन फुडें आमी लीड जातले। काँग्रेस पक्ष हाका इतिहास आसा आनी ह्या इतिहासान काँग्रेस पक्षान गरिबांक तशेंच जात कात कांयच पळयनासतना फुडें येल्लो आसा। तेन्ना सगळ्यांनी हे निवडणुकेक काँग्रेस पक्षाक सपोर्ट करचो, पाठिंबा दिवचो आनी ही पळय निवडणूक जी गद्दारांनी केल्ली आसा ताका धडो शिकोवचो आनी हे आमचे काँग्रेस पक्षाचे पळय आसात लोक आमी तेंच्यांनी दाखोवन दिवचे की खरेंच आमी मोगी म्हणून काँग्रेस पक्षाचे। मांद्रे मतदारसंघ हो सुशिक्षीत आसा, विचारवंत आसा, हेंच्या फटिंगपणांक तो केन्नाच बळी पडचो ना। कारण जो गोंयांतच न्हय तर देशान हो संदेश वयतलो की नेक्स्ट टायम दुसरे फावटी अशी फटिंगपणां गद्दारी कोणी करची न्हू। आम्हाला लोक सांगतायत की मांद्र्याची जनता काय करणार याच्याकडे संपूर्ण गोमंतकाचं लक्ष लागलेलं आहे। पण त्या गोमंतकाला मी सांगू इच्छितो की मांद्रे मतदारसंघातील जनता ही अगदी विचारानं आणि मनानं पक्की आहे आणि आजपर्यंत मांद्रे मतदारसंघात हा इतिहास घडलेला आहे। कारण गोमंतकात ज्यानं राज्य केलं, जो मुख्यमंत्री झाला, अशा मुख्यमंत्र्याला सुद्धा गोमंतकात आम्ही दाखवून दिलं की मांद्रे मतदारसंघातून पाडू शकतो आणि त्याच दृष्टिकोनातून हा जो आमच्याकडे गद्दारी करून जो पक्ष बदलू धोरणाने दुसऱ्या पक्षात गेलेला आहे, अशा माणसाला त्याची जागा दाखवल्याशिवाय मांद्रेवासी राहणार नाहीत। मी एवढंच सांगू इच्छितो की गोमंतकातील काँग्रेस पक्ष हा सत्तेवर येणारा पक्ष आहे। तेव्हा कालांतराने जर गोमंतकातील जनता ज्यांना जे हे भारतीय जनता पार्टीचे फसवेगिरी करण्यात पट्टाईत आहेत, फसवेगिरी करून पट्टाईतपणा करून ही लोक फसवतील तर तुम्ही गोमंतकातील जनता फसू नका। मांद्र्यातून आम्ही सुरुवात करतो आहोत। वाईट कामां वाईट गोष्टी लोकांक नाका ते गोष्टी गोंयच्या सरकारान तशें सेंट्रलाच्या भाजपाच्या सरकारान आयज जाणून बुजून आमकां लादलेले आसात आमचेर। सो तेचेर एक आवाज उठोवपा खातीर ह्यो काँग्रेस पक्ष आमी आयज वयता, आयज ते पुस्तिका आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले। ह्यो अख्ख्या गोंयचो लोकांचो आवाज, ह्यो फक्त काँग्रेसचो न्हू, अख्ख्या गोंयचो लोकांचो आवाज। आमी लोकांपर्यंत लोकांचो आवाज घेवन आमी फुडें सरले आनी ह्यो मांद्रे मतदारसंघ ह्यो नंबर 1 मतदारसंघ लिस्टा प्रमाणे मांद्रे मतदारसंघ नंबर 1 मतदारसंघ। सो जी मांद्रे मतदारसंघान सुरवात अजून पर्यंत जाल्ली आसा ती यशस्वी जाल्ली आसा। सो आयज खंय तरी आमकां एक भविश्यात काँग्रेस पक्षाचे लोकांचे सरकार येतले अशें दिसता आनी ही पत्रिका आमी जायत सगळ्या घरांनी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमी करतले आनी घरान दितले, जेचे करून जे डिटेल्स आतां कशें आसता आमी घरान आसता आमकां न्यूज आमी चडूय टीव्ही लावन बसना, सो आमकां खबर नासता कितें चल्लां तें। सो पत्रिकान जितले वायट गोष्टी आसात भाजप सरकारान केल्ल्यो ते आमी हितून बरयल्ले आसात, ते लोकां पर्यंत पावयतले आनी सांगपाक सोदता अख्खे गोंयचे जनतेक खबर आयज कितें चल्लां ते सरकाराचें। सरकार आसून नासून एकूच सीएम आमचो हॉस्पिटलान बसला। हांव देवा कडेन मागता तिची सावथ बेगिनला बेगीन बरी करपाची, पण तेणे ह्या खुर्चे वयल्यान बेगितल्या बेगीन उतरपाचें गरज आसा आयज, जेणे करून जो डेव्हलपमेंट म्हाजो व्हडला आमचो गोंयच्या भुमींतलो, मागीर अनएम्प्लॉयमेंट कितलीशीं वर्सां टुंबून आसात, सारको ना, दुर्लक्ष सगळ्या सेक्शनाचेर दुर्लक्ष जाल्लो आसा। निवडणुकीची सुरवात जाल्लेली आसा, जरी निवडणूक डिक्लेअर जाल्लेले जर नासले तरी पण मांद्रे मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचे जे काम जे आसा ते काम सुरू जाल्लेलें आसा। काँग्रेस पक्षान गोवा सरकारच्या गैरकारभाराची 7 वर्ष अशा स्वरूपाचे जे पत्रक जे आसा ते पत्रक तेंच्यांनी काढलेले आसा आणि केरी म्हणजे तेरेखोल जो फोर्ट आसा त्या फोर्टा पासून ह्या प्रचाराची घरघर अभियानाची सुरवात केलेली आसा।
आणि ही अभियानाची सुरवातीक आयज जर आमी जर पळयलें जाल्यार काँग्रेस पक्षाचे जे इच्छूक उमेदवार आसात ते सगळे इच्छूक उमेदवार एक घेवन घर घर चलो अभियान सुरवात केलेलें आसा.